आज गणपती नमस्कार करून आज ते दीस मंगळार यायचा आज मतदानाचोय दीस आसा. म्हजो बूथ नंबर 37 हेचेर पयलींच मत हे भारतीय जनता पक्षाक केंद्रांसून नरेंद्र मोदींचे हात बळकट करच्या खातीर श्रीपाद भाऊ नाईक हांकां घातलेले आहा. आनी त्याच बरोबर आदरणीय आमचे मनोहरभाई पर्रीकर जे आज आमच्यान ना, तेंची स्वप्नां फुडें व्हरपाक पूर्णत्वे कडेन व्हरपाक आनी गोंयान आमचे आदरणीय चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोदजी सावंत जे आहात हेंचे हात बळकट करपाक, ह्या गोंयच्या जनतेचे बरोबरच मांद्रे मतदारसंघातल्या जनतेची सेवा करपाक, ह्या बाय इलेक्शनाक मांद्रे मतदारसंघात ह्या बूथ नंबर 37 भारतीय जनता पक्षाचे कमळ हेका कितलो कॉन्फिडन्स आसा तुमकां? आमी 6 म्हयने जे काम केलां मी आनी म्हाजे कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी, आनी जे काम जे दिसा केलां म्हाजी ग्रामदैवत भगवती ह्याच्या चरणाशी नतमस्तक जावन आशिर्वाद घेवन ज्या दिसा पासून प्रचार सुरू जालो त्या दिसा पासून दिसान दीस कार्यकर्त्याची संख्या शेवटपर्यंत वाडत गेली. साधारण 8,500 घरां ह्या मतदारसंघात, म्हणजे 9 पंचायती, 46 बूथ, 32,000 वोटर, 8,500 घरां. ही 8,500 घरांनी आमी मी आनी म्हाज्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिली आहा, जाणट्यांचे आशिर्वाद घेतलेले आहा. उत्कृष्ट असो प्रतिसाद त्याची प्रचिती म्हणून आम्ही जेन्ना रॅली काढली, मोटरबाईक रॅली, थंय सगळ्यात नंबर 1 इन गोवा ह्या मांद्रे मतदारसंघात जाहीर सभा जाली. म्हाका दिसता मोठे उमेदीन सांगचे दिसता 2017 तेन्नाची मतदानाच्या वेळी जाहीर सभा आणि 2019 17 तारखेक जी जाहीर सभा जाली, हे जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता हे फावटी लोकांचो सपोर्ट, पाठिंबो आणि कार्यकर्त्यात त्याच बरोबर जनतेन मोठ्या प्रमाणात उत्साह आहा. तोच उत्साह घेवन आज मतदानाक सगळी माझी जनता येतली आणि नक्कीच भारतीय जनता पक्षाक जसे नरेंद्र मोदीजीक हात बळकट करच्या खातीर आणि गोंयान डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमचे मुख्यमंत्री जे आसात हेंचे हात बळकट करच्या खातीर आज मोठ्या प्रमाणात मतदान जातलें. आणि कार्यकर्ते ज्या पद्दतीन सांगतात, कार्यकर्त्याच्या जोराचेर, कार्यकर्त्या उत्साहाचेर कार्यकर्ते ज्या पद्दतीन वावरतात तेंची आपुलकी प्रेमोडी हांव इतलेंच सांगता. गेल्या इलेक्शनाक म्हणजे 2017 7,500ची लीड आसली, हे फावटी ही लीड नक्कीच वाडटली. थँक्यू सर.